आमगेले अंगांतू पेन हाकतरी असेंडिंग पाथवे आणि डिसेंडिंग पाथवे म्हणून आसा. असेंडिंग पाथवे कसं सांगल्यारी दूकी आमगेले हात आसकून पै आसकून पराय ब्रेनारी घेर वच्चे पाथवे ताका असेंडिंग पाथवे म्हणटाची. यूथ ऑफ GSPचे व्ह्यूअर्साक मेगल नमस्कारू. हांव डॉक्टर प्रदीप कुमार शनाई, कन्सल्टंट रुमॅटॉलॉजिस्ट, अमृता क्लिनिक अत्तावर तुमच्या उलयतार आसा. आज हांव उलोवचें टॉपीक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कंडिशन आमी क्लिनिकल प्रॅक्टिसान तूं मस्त पळयताची क्रॉनिक पेन सिंड्रोम सांगून तिरुपती वेंकटरमण आले, मेगल कुळदेव दामोदर आले आनी चतुर्मासा बशिले, काशी मठा स्वाम्यांक गेले, आशीर्वाद घेवन हांव हे कार्यक्रम स्टार्ट करता. मस्त जनांनी क्लिनिकल प्रॅक्टिसान तूं निंबूचे क्वेश्चन कसं सांगल्यारी क्रॉनिक पेन सिंड्रोम म्हळ्यार कसं न्ही म्हणून. क्रॉनिक पेन सिंड्रोमाक दोन फीचर आसा. एक कसं सांगल्यारी ताजे प्रिडॉमिनंट क्लिनिकल सिम्पटम पेन आसता, दुखी आसता. दोनीच कसं सांगल्यारी ताका एक्सटर्नल स्टिम्युलस कसलें आसना, ते पेनाक एक्सटर्नल स्टिम्युलस कसलें आसना, ते दुखी अंगा भितर येता. तशी अंगा भितर येवचे दुखी प्रिडॉमिनंट सिम्पटम जावन असचे एक डिसऑर्डर क्रॉनिक पेन सिंड्रोम. क्रॉनिक पेन सिंड्रोमांत मस्त टायप आसा. फायब्रोमायल्जिया, मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, क्रॉनिक फॅटीग सिंड्रोम, पोस्ट इन्फेक्शस आर्थ्राल्जिया मायल्जिया सांगून 4 व्हेरायटी आसा. तंतू आज हांव डिस्कस करचे टॉपीक फायब्रोमायल्जिया. फायब्रोमायल्जियाची प्रायमरी आसा, सेकंडरी आसा. हांव मेन जे डिस्कस करचे टॉपीक प्रायमरी फायब्रोमायल्जिया. सेकंडरी फायब्रोमायल्जियाची वास्ट आसा देखून आमी प्रायमरी फायब्रोमायल्जिया मात डिस्कस करूया. सूर्याची आमगे अंगांतले चिक्के अनाटमी हांव तुमकां सांगून दिता. आमगेले अंगांतू मसल्स आसा, टेंडन्स आसा, लिगमेंट्स आसा. मसल्स कसले तुमकां गोत आसा. मसल्सान आमगेले जॉयंट हालोवचे. जॉयंट कसं सांगल्यारी दोनी बोणां भितर आशिल्ले मध्य आशिल्ले दोनी बोणां मध्य आशिल्ल्या जाग्याक आमी जॉयंट म्हणचे. मसल बोनाक अटॅच करचे स्ट्रक्चर आसता टेंडन. दोनी बोन जावन अटॅच करचे स्ट्रक्चर आसता लिगमेंट. फायब्रोमायल्जिया कसं जेतून सांगल्यारी बॉडी भितरी तन्ने ऑटोमॅटीक जावन आशिल्ले हलवू पॅथोजेनिस आसा निमित्त टेंडन्सांतू लिगमेंट्सांतू जॉयंट्सांत पळय दूख येता. प्रायमरी प्रॉब्लम आसचे काही म्हणल्यार नरांतू जाल्यार दूख येवचे काही सांगल्यारी टेंडन्स, लिगमेंट्स आनी जॉयंट्सांतू. हे एक पॉयंट तुमकां पुराय कळका. कारण कसं सांगल्यारी दुखी आसचे जाग विंगड जाल्यार पॅथॉलॉजी आसचे जाग विंगड. तशीच आमगेले अंगांतू पेन हाकतरी असेंडिंग पाथवे आनी डिसेंडिंग पाथवे म्हणून आसा. असेंडिंग पाथवे कसं सांगल्यारी दुखी आमगेले हात आसकून पै आसकून पराय ब्रेनारी घेर वच्चे पाथवे ताका असेंडिंग पाथवे म्हणटाची. दोनी पाथवे डिसेंडिंग पाथवे त्या ब्रेन आसून तो घेवचे पाथवेक आमी डिसेंडिंग पाथवे म्हणटाची. असेंडिंग पाथवेन तूं केन्नाय पेन फॅसिलिटेट जाता, पेन चडटा, ब्रेनाक पेन परसीव जाता. डिसेंडिंग पाथवे ब्रेनाच्या इनिबिटरी पाथवे. फॉर एग्जाम्पल आमगेले पाय जो हात केला गुणाक दुखल्यारी आमी ते भाग परसिताची. ते कसं आमी सांगल्यारी असेंडिंग पाथवे वचून ब्रेनाक दुखी पावन ब्रेनाक ते परसीव जाल्यारी आमी ते परसितना डिसेंडिंग पाथवे स्टिम्युलस जावन ते दूख येवन जाता. हें परत तुमकां कळका जाल्यार मात फायब्रोमायल्जिया कसं हें तुमकां कळटा. मागीर अशी दूख मनशाक अंगा भितर सुकून येता. अंतू फायब्रोमायल्जियांतू असेंडिंग पाथवे फॅसिलिटेट जाता, डिसेंडिंग पाथवे इनिबिटेड जाता. त्यावेळी कसं जे तुमकां सांगल्यारी अंगा पसून दूख येता. हाका हलव जावच्याक हलव कारण आसा. न्युरोलॉजिकल रिजन्स आसा, एंडोक्रायनॉलॉजिकल रिजन आसा, इम्युनॉलॉजिकल रिजन्स आसा. हे न्युरोलॉजिकल, एंडोक्रायनॉलॉजिकल, इम्युनॉलॉजिकल रिजन्स आसकून असेंडिंग पाथवे फॅसिलिटेट जाता, डिसेंडिंग पाथवे इनिबिट जाता. त्यावेळी अंगा पसून दूख येता. फायब्रोमायल्जिया आशिल्ले पेशंट आनी क्लिनिका आयल्यार तांणी सांगचे कसं सांगल्यारी चडतेची फायब्रोमायल्जिया येवचे लेडीजांक बायल मनशाक तांणी सांगचे कसं सांगल्यारी म्हाका हांगा पसून दुखी हांव अनुभवसूचे म्हाका मात गोतू हांव कितले सांगल्यारी विंगर कोणी नमगनाची मेगल बामून नमगना मेगल पूतू दूव नमगना म्हणून
पेशंट केन्नाय वेल प्रिजर्वड इन फ्रेश आसता जाल्यार तांकां आंगां भितर भयंकर दुखी आसता. विंगड कोणाक सांगल्यार ते नमगनाचे म्हळ्यार पेशंट वेल प्रिजर्वड आसता. तेंचे हें प्रॉब्लम डिस्कस करूंक एक कारण पेशंटाक भयंकर प्रॉब्लम आसता. तांकां फॅटीग हे आसता, हे दुखी आवट फॅटीग हे आसता. फॅटीग म्हळ्यार टायर्डनस वीच इज नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट. एक सुस्त जाल्यार ते रेस्ट काडल्यार मामूल आमकां ते समजता. फॅटीग कशें म्हूण सांगल्यार आमकां रेस्ट काडल्यार सुस्त उण जायना. मागीर फायब्रोमायल्जियांत स्लीप डिसऑर्डर हे आसता. म्हळ्यार स्लीप नॉन रिफ्रेशिंग आसता. कितें जाल्यार न्हीद पावनी म्हण काय दिसता. सकाळीं उठल्यार आनीक न्हिदो काम दिसता. तशी फायब्रोमायल्जियांत हांव सांगल्या म्हणक्याची 3 मेन फिचर्स आसा. एक आंगा दुखी आनी एक फॅटीग आनी नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप. अशें जावन पेशंटाक फायब्रोमायल्जिया आसा म्हणून आमकां कळचें. फायब्रोमायल्जिया कशें तुमी सांगल्यार ताका हॅलो प्रेसिपिटेटींग फॅक्टर्स आसा. डेथ ऑफ ए क्लोज रिलेटीव, एनी सर्जरी, कसले आमकां सर्जरी जाल्यार, हिस्टेक्टमी जाल्यार, बाळान जाल्यार पुराय फायब्रोमायल्जिया स्टार्ट जाता. नाजाल्यार रोड ट्रॅफिक एक्सिडेंट पुरो जाल्यार फायब्रोमायल्जिया स्टार्ट जाता. ताका प्रेसिपिटेटींग फॅक्टर्स म्हणटाची. फायब्रोमायल्जिया असोसिएटेड इलनेस आसताची. ताका सांगल्यार मायग्रेन, इरिटेबल ब्लॅडर सिंड्रोम, इरिटेबल बवल सिंड्रोम आनी डिस्मेनोरिया ते पुराय फायब्रोमायल्जिया आसता. ते वे आमी चिके पळोवन घेवका फायब्रोमायल्जिया ओटूची. विंगड कसं सांगल्यार फायब्रोमायल्जिया इज अ डायग्नोसीस ऑफ एक्सक्लुशन. म्हळ्यार हलव डिसऑर्डर्स फायब्रोमायल्जिया म्हणके प्रेझेंट जाता. हायपोथायरॉयडिझम, हायपर पॅराथायरॉयडिझम, प्रायमरी डिप्रेशन, मेटाबॉलिक बोन डिसीज, अनडिफरेंशिएटेड कनेक्टिव्ह टिश्यू डिसीज, मिक्सड कनेक्टिव्ह टिश्यू डिसीज, सिस्टमिक लुपस एरिथेमॅटोसिस, सिस्टमिक स्क्लिरोसिस हे पुराय फायब्रोमायल्जियाचे डिफरन्शियल डायग्नोसीस येता. ताणी फायब्रोमायल्जिया क्लिनिकल फीचर्स आसा जाल्यार हे पुराय खायलेक कतरसले टेस्ट कोरका. कसले आमी सांगल्यार हे पुराय रूल आउट कोरका. फायब्रोमायल्जिया कन्फर्म करूंक खंयचेय टेस्ट ना. ताका म्हणचे फायब्रोमायल्जिया इज अ डायग्नोसीस ऑफ एक्सक्लुशन. हे पुराय खायले टेस्ट कोरून ना म्हणून आमी प्रूव केल्यार मात्र आमकां फायब्रोमायल्जिया प्रूव करूं जाता. मागीर क्लिनिकल एक्झामिनेशनांत टेंडर पॉयंट्स म्हणून आसता. हांगांत हलव पॉयंट्स चड दूख आसले आसता. ते आमी वतीतना क्लिनिकल एक्झामिनेशन करतना आमी ते वतीतना तांकां ते चड दूख आसता. ते कशें तुमी सांगल्यार आमी मसल मूव करतना त्या मसलांत चड प्रेशर पडचे एक पॉयंट आसा. ते मायक्रोट्रोमा जावन ते एक पेन कॉन्सन्ट्रेट जाता, फोकस जाता. मागीर कशें तुमी सांगल्यार पेनाक हलो प्रॉपर्टीज आसा. प्लास्टिसिटी, पेन एम्प्लिफिकेशन सांगून तशी मायक्रोट्रोमा एलॉंग विथ पेन प्लास्टिसिटी एंड एम्प्लिफिकेशन टेंडर पॉयंट स्टार्ट जाता, टेंडर पॉयंट फॉर्म जाता. आमी ते क्लिनिकल एक्झामिनेशना वेळार ते प्रेस करून बॉडीचे 2 सायडांत सिमेट्रिकल रायट एंड लेफ्ट टेंडर पॉयंट्स घेवन पळयताची. मागीर पेशंटाला निमगताची हे रिबकेज तो सिलेक्ट स्ट्रक्चर डायफ्राम ताजी वयरी तो दुखी आसा निमगताची. तशी आंग भयरी दुखी प्लस तांकां टेंडर पॉयंट्स आसा जाल्यार आमी फायब्रोमायल्जिया आसा म्हणून एक डायग्नोसीस करताची. मागीर युजली आमी सांगचे कसं सांगल्यार सिमटम्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू सायन्स. सिमटम्स म्हळ्यार पेशंटान सांगचे, सायन्स म्हळ्यार डॉक्टर मामान पळोवचें. जाल्यार पेशंटाक मस्त दुखी आसता जाल्यार क्लिनिकल एक्झामिनेशन करतना तांकां त्या दुखीक कारण जावन तशें कसलें एक रिजन दिसना आमकां. त्यावेळेला आमी हें फायब्रोमायल्जिया स्टॅपोरम सांगून आमी हें इन्वेस्टिगेशन करून मुखार सिताची. मागीर कसं आमी सांगल्यार फायब्रोमायल्जियाची प्रोग्रेशन आसता. फायब्रोमायल्जिया म्हूण डायग्नोसीस केल्यार ताज्यो टू हलव सिमटम्स मागीर डेवलप जाल्यार लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ अपिटायट, ताप पुराय आयल्यार फायब्रोमायल्जिया टू आयल्यार आमी अपास जाग्रत करून डॉक्टरला म्हाका वचून ते रिपोर्ट कोरका आनी अपास कसले टेस्ट कोरका जाल्यार कोरका. हलव स्टडीसांत फायब्रोमायल्जिया 3 वर्सांनी विंगड कसली इलनेस जाल्ला. हांव फुडें सांगल्या म्हणक्याची मेटाबॉलिक बोन डिसीज, सिस्टमिक स्क्लिरोसिस, SLE पुराय जावन डेवलप जाता. ते देखून फायब्रोमायल्जिया प्लस सिमटम्स आसा जाल्यार डॉक्टर मामरला म्हाका वचून हे पुराय कसले डेवलप जाता की ना घेवन पळोवका. हांव सांगल्या म्हणक्याची फायब्रोमायल्जिया डायग्नोसीस ऑफ एक्सक्लुशन तांतू आमी करचे टेस्टां नांव कसं सांगल्यार विंगड खायले पळय एक्सक्लूड करूंक आमी करचे टेस्ट खंयचे सांगल्यार रुमेटॉयड फॅक्टर, एंटी-CCP, ANA, C3, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस, सीरम कॅल्शियम, सीरम फॉस्फरस, सीरम पॅराथायरॉयड हार्मोन,
हें पुराय करताची हें पुराय गोल्ड स्टँडर्ड टेस्ट हें पुराय नॉर्मल जाल्यार नाजाल्यार नेगेटीव जाल्यार आमकां फायब्रोमायल्जिया डायग्नोसीस कोरीत. फायब्रोमायल्जिया अंतू हांव सांगिल्ले सिम्टम्स अंत पेशंट्साक असोसिएटेड जावन डिप्रेशनीक एन्जायटी आसता. हाजे सिग्निफिकन्स कसं सांगल्यार डॉक्टर्सांना तांणी खंडीत करताची हे आयडेंटिफाय करून अकाय ट्रिटमेंट दिवका. हें डिप्रेशनीक एन्जायटीक ट्रिटमेंट घेवूं का ताजें रिजन कसं सांगल्यार हे ट्रिटमेंट दिवचे पेशंटाक खातीर प्रायमरिली पेशंटान हें गुळी पुराय खावन मात्र पुराय खावन समजतना सुತ್ತमुत्त आसले जन हें समजताची. हें हांव सगळ्या म्हणकेची हें बायल मनशान चेडविचे हे फिमेल इज दी न्यूक्लियस ऑफ अ फॅमिली म्हणून इंग्लिशांत गाद आसा इंग्लंडान पुराय. तशेंच घरकडचे बायल मनीस समजता जाल्यार घर पुराय समजता म्हणून तवळी ते बायल मनशेले मूड डिसऑर्डर एन्जायटी पुराय ड्रग घेवन समकेल्यार घर समजता. ते वे हे फायब्रोमायल्जिया आज हांव डिस्कस करूं हेका कारण विंगड एक रिजन कसं सांगल्यार क्रॉनीक फॅटीग सिंड्रोम आनी पोस्ट इन्फेक्शस आर्थ्राल्जिया मायल्जिया सिंड्रोम हें एकच इलनस म्हळ्यार एक इन्फेक्शन येवन चमकल्यार हें परत स्टार्ट जाता. ताजे क्लिनिकल फिचर्स आमकां फायब्रोमायल्जिया म्हण केची आसता. आतां आमकां कोवीड येवन चमकला आयटलेची तवळी मस्त जनांक कोवीड येवन चमकल्ले गोत आसना तांकां सना मटा ताप येता बत्ता तांकां टेस्ट करून पुरसत आसना तवळी तांणी टेस्ट करना आसताची तवळी तांकां कोवीड येवन चमकल्ले कळना जाल्यार तांकां मागीर फायब्रोमायल्जिया म्हण केसले सिम्टम्स पोस्ट इन्फेक्शस आर्थ्राल्जिया मायल्जिया म्हण केसले सिम्टम्स स्टार्ट जाता. आतां मस्त जनांक क्लिनिकांतू तशी दिसताच म्हाका ते वे एक रिजन हें डिस्कस करूंक हांव फायब्रोमायल्जिया कशें आमी सांगलें ताजे प्रेसिपिटेटींग फॅक्टर्स सांगले ताजे इन्वेस्टिगेशन सांगलें आनी आमकां ताजे ट्रिटमेंट कशें पळोवया. ट्रिटमेंटांत मेन कसं आमी सांगल्यार न्हीद समज जावका 8 hours स्लीप जावका मनशाक स्लीप भयंकर इम्पॉर्टंट कसं आमी सांगल्यार स्लीपांत मस्त हिलींग जाता न्यूरोलॉजिकल सायकोलॉजिकल इम्युनॉलॉजिकल एंडोक्रायनॉलॉजिकल हिलींग स्लीपांत जाता. प्रत्येक मनशान 8 गंटे खंडीत न्हीद होका ते एक विशय. मागीर फायब्रोमायल्जियांतू फॅटीग चड आसले दिवसाक बॅड डेज म्हणटाची फॅटीग उण आसले दिवसाक गुड डेज म्हणटाची. तवळी फॅटीग चड आसली तवळी मनशान गुड डेज आनी बॅड डेज कसं न्ही म्हणून कळून मस्त फॅटीग आसले दिवस बॅड डेसांतू काम उण कोरका फॅटीग उणें आसले दिवस त्या गुड डेसांतू काम मॅक्सिमम कोरका तशी काम करून मुखार वचूंक ताका कोपिंग अप विथ फायब्रोमायल्जिया म्हणटाची. मागीर कसं सांगल्यार मसल डिकंडिशनींग आसता फायब्रोमायल्जियांतू ताका एरोबिक स्ट्रेचिंग एक्सरसायज करून ते फायब्रोमायल्जियांतू टेंडर पॉयंट येवन येवचे डिकंडिशनींग मिसन कोरका एरोबिक स्ट्रेचिंग एक्सरसायज तरी मागीर येवचे ड्रग ट्रिटमेंट. स्टडीजांतू कसं सांगल्यार ब्रेनांतू सेरोटोनिन डोपामीन नोरडिनालिन ब्रेनांत उणें फायब्रोमायल्जिया जनांगले ब्रेनांत उणें आसा म्हणून स्टडी आसता. ते देखून ताकतीत आमी सेलेक्टीव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर्स मागीर प्रिगाबालिन ड्रग्स ट्रायसायक्लिक एंटी डिप्रेसन्स परत दिताची रात्री घेवच्यो गुळयो सकाळी घेवच्यो गुळयो SSRI सकाळी घेवचे ट्रायसायक्लिक एंटी डिप्रेसन्स आनी डोपामिन ड्रग्स सांजे घेवचे. ते दोन्ही घेतल्यार मूड पेन पुराय समजता. विंगड कसं सांगल्यार हें गुळी घेतना पेन थ्रेशोल्ड चडता फायब्रोमायल्जियांतू विंगड एक प्रॉब्लम कसं सांगल्यार पेन थ्रेशोल्ड उण जाता. थोडे पेन थ्रेशोल्ड उण जाल्यार आमकां कसलेय स्टिम्युलस नातिले म्हळ्यार पणितलेची हात मोणितलेची उज्जांत हात पांय वचून बोक्क जायंतलेची पुरो आमकां दूख येता. ताका हें गुळी पुरो गेल्यार पेन थ्रेशोल्ड चड जाता. मागीर अशें कसं सांगल्यार मेंटल हिलींग फर्दर नॉन फार्माकोलॉजिकल मेशरांतू कशी सांगल्यार मेडिटेशन समज साधारण मेडिटेशन ब्रिथींग कावंट करचें इन्स्पिरेशन एक्सप्रेशन कावंट करचें करीत. मागीर प्राणायामांतू नाडी शुद्ध प्राणायाम करीत. मागीर कशें सांगल्यार योगा करीत. योगांतू चक्र मंत्र मुद्रा ध्यान कोरका. चक्र मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा सहस्रार एक चक्राके मंत्र आनी मुद्र करून एक्टिवेट कोरका. कुंडलिनी आरोहण मूलाधार दिक्कून सहस्रार थंय पावोवका. चक्र मंत्र मुद्रा ध्यान मेथोडिकली कोरका. डायरेक्ट आकाश मुद्रेंतू ओ नमो भगवते वासुदेवाय सागून स्टिम्युलेट करचे नज्ज एककाची चक्र स्टिम्युलेट करून सहस्रार चक्र स्टिम्युलेट करून कुंडलिनी आरोहण करून योग केल्यार मस्त स्टडीजांतू ड्रगाचे डोस येवन करीत हिलींग फास्ट जाता पूण एविडन्स आसता ते भयंकर बेनिफिशियल फायब्रोमायल्जियाक.
विंगड एक सिग्निफिकन्स कसं सांगल्यारी इरिटेबल बवल सिंड्रोम असल्यारी गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट वत्ताची इरिटेबल ब्लॅडर सिंड्रोम असल्यारी युरोलॉजिस्ट वत्ताची तवळी तांकां तांणी परत सांगल्यारी तुमकां फायब्रोमायल्जिया सर्जिकल इंटरवेंशन नाका एकापटी डिस्कोजेनिक पेन म्हण कितें आसता तवळी न्यूरोसर्जनला चमकल्यारी तांणी फायब्रोमायल्जिया हें MRI भयंकर सेन्सिटीव इन्वेस्टिगेशनां तांकां कसले प्रॉब्लम आसल्यारी ताका क्लिनिकल सिग्निफिकन्स रेलेवन्स ना म्हणटा न्यूरोसर्जन तांकां सांगता तुमकां सर्जरी नाका सांगल्यारी तुमी तें आयकुका त्या सर्जरी हट धरच्यान जेका सांगल्यारी सर्जरी केल्यारी फायब्रोमायल्जिया चडटा तर डिस्कोजेनिक पेन क्लिनिकली न्हय जाल्यारी सिमटम्स आउट ऑफ प्रपोर्शन्स जाल्यारी डॉक्टर मम्मा सांगचे तुमी एडवायस घेवका तुमी सर्जरी जावका म्हणून हट धरच्यानच तशी फायब्रोमायल्जियाचे हलो विशय आसा मागीर कसं सांगल्यारी तुमी हें आयडी तुमकां आसचेल्यारी तुमकां कळते फायब्रोमायल्जिया म्हणून विंगड कसले सिरियस खायले गी म्हणून तुमी भिवूच नाका तशी पुराय आसा आजकाल आमकां योगा डे आसा इंटरनॅशनल योगा डे आसा त्या योगा डेन तूं चक्र मंत्र मुद्रा ध्यान भुवनेश्वरी मुद्रा परत तुमी शिकून केल्यारी फायब्रोमायल्जियाक मस्त इम्प्रूवमेंट आसतालें फायब्रोमायल्जियाक तरी तुमकां चड कळका आसल्यारी अमेरिकन कॉलेज ऑफ रुमॅटॉलॉजीचे वेबसायट आसा तातूंत 2 सेक्शन आसा एक डॉक्टर्सा खातीर आनी एका पेशंट्सा खातीर तातूंत असले पॉयंट्स हांवें तुमकां सांगिल्ले जाल्यार तुमकां आनी खंय चड इन्फॉर्मेशन जावका जाल्यार अमेरिकन कॉलेज ऑफ रुमॅटॉलॉजी ACR ते आमगेले मदर बॉडी ताजे वेबसायट वचून तुमकां चड इन्फॉर्मेशन सर्च करून प्राप्ती करिता जाल्यार योगा बिलकुल बेनिफिशियल आसा हांव आतां इंट्रोड्यूस केलेले अमेरिकन कॉलेज ऑफ रुमॅटॉलॉजी एक मदर बॉडी विंगड खंयचे म्हळ्यार इंटरनॅशनल लीग अगेन्स्ट रुमॅटिझम युरोपियन लीग अगेन्स्ट रुमॅटिझम यूलार आयलार म्हणटाची ते वेबसायटार वचून तुमी इन्फॉर्मेशन घेविता मागीर आज कशी सांगलें आयच्या टायमार हें आयच्या काळांत कलियुगांत हें पळय अशांतीचे डिसऑर्डर ते देखून हांव यूथ ऑफ JSPचे कार्यकर्ता हांकां सांगून म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या ते हांकां सांगून एक चांद्री मंत्र म्हूण हें कैद करता असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतम गमय ओम शांति 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 ही